5-7, A14, page 7. हे मोठ्या उघडाचा खोरा, ही जेजूची आज्ञा मानू, वाढत्यानो पुढे सोरा, इसमेडोर मनी दोड कोरू, यातिक सेवक बिदोर सोरता, युगार दिवया गायोन दोरू, विश्रामेगे आजीर जाया, मानोर माताची दूध दोरू. सगल्यांक देव बरो दिसच्यो. तुका अंशेच कृपा दियो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्याक डोनाल्ड आनीक सबस्तियाना ग्रेशियस देवान तांकां सर्गीचें राजपाव करूंक मागुया. तशेंच मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समृपता फ्रँको आफोन्सो, एझिल्डा फेर्नांदीस आनीक डॉरेटी वेगस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशें आमी मागता वयताळे हे वाड्यात रावतल्या कुटुंबा पासत मेल्विना वेगस, पेद्रिना फेर्नांदीस, इनासियो फेर्नांदीस, टोनी गुदिनो, वेरोनिका डिसुसा, टेरेन्स डिसुसा, जॉन मोन्सेरात, जॅसन वेगस, मारिया रोनाल्डो आनीक बेनी वेगस. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव बीन आमेन. आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमची सगळी आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या बहीण मानू, आयचो जबाब आयच्या दिसाक ताचो ताळो तुमी आयकात, चित्तान आयकात आनीक काळजान दवरात. आयच्या दिसाक ताचो ताळो चित्तान आयकात आनीक काळजान दवरात. म्हज्या बहीण मानू, देवाक आमी चित्तान आयकूंक आनीक जें देव कितें सांगता तें आमच्या काळजांत बाळगून धरूंक, आमच्या जिवितांत पाळूंक देवाची बरेपणां आमच्या जिवितांत दर दिसाक आमी अनुभवूंक पावूं तेच बापाची कृपान बळ आमकां एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावं पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकृतीक कुलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोदविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडपराध. हे बसत बेगीन सदांच अखबार मारेक सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोदविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमच्या पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या कागुतो, सोम्या कागुतो, क्रिस्ता कागुतो, क्रिस्ता कागुतो, so
प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावून तुमचे कासकीन ते सांग देवा मुखार दवरात. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मागतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता हांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतें राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. लोकोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुता दुवांचो सगलो जमो पयल्या म्हयन्यान सिनाय अरण्यांत पावलो. लोकान केटशांत बिराट केलें. थंय मारियम मेली आनी थंयच तिका पुरली. पोरजेक पिवूंक उदक नासलें आनी सगलीं मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर कोलपोलीं. पोरजेन मोइजेसाचेर निशेध मारून म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार आमची भाव भयणां मेली तोशीं आमी मेली जाल्यार ओदीक बरें आसलें. सर्वेस्पराचे पोरजेक ह्या अरण्यान तुमी कित्याक म्हूण हाडलीं आनी आमी आनी आमचे इन हांगा मरून वचूंक. इजिप्तांतली तुवें आमकां कित्याक म्हूण भायर काडलीं हे पाड जाग्यार हाडूंक. ही जमीन कसलीच दाणो वोपूंक उपकारो ना. हांगा अंजिरां जायनात, दाखो पिकोनात आनी डालिमाय मेलोनात. ते भायर पिवूंक म्हणल्यार इतलें उदक पर्यान ना. पोरजेक सोडून मोइजेस आनी आरोन जमातीच्या थंबूंत गेले. ते जमनीर साश्टांगीत पडले आनी सर्वेस्पराचे वैभव तांकां दिश्टी पडले. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन सांगलें, दांडो घे आनी तूं आनी तुजो भाव सगले पोरजेक एकठांय करात. तांच्या दोल्या मुखार ह्या कोडपाक आज्ञा घाल आनी कोडप तुका उदक दितलें. तूं ह्या कोडपांतलें तांकां उदक व्हांवोशें कोत्तलो आनी पोरजेक आनी तांच्या हिंडांक पिवोंक दितलो. सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणे मोइजेसान तांचे उजीर दांडो घेतलो. उपरांत मोइजेसान आनी आरोनान पोरजेक कोडपा मुखार आपोवन म्हणलें, फितूर मनशांनो आयकात. ह्या कोडपांतलें तुमकां उदक भायर सोरोशें करूं. आनी मोइजेसान आपलो हात उबारलो आनी 2 पावटी तो दांडो कोडपाचेर मारलो. तेन्ना घसघशीत उदक व्हांवलें आनी पोरजां पियेलीं आनी हिंडाकूय पिवूंक मेळ्ळें. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां दुवा मुखार म्हजी पवित्राय पळजोलूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास ठेवलो ना देखून तांकां हांव दिवंक वेता त्या देसान तुमी पोरजेक भितर काडचे नात. ती मेरीबाची मुणगे फितुराची उदकां. हांगा इस्रायलाच्या पुता दुवांनी सर्वेस्परा कडेन झगडें मांडलें आनी ताणें आपली पवित्राय परगट केली. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. आमचो जाबाब ताचो थालो आयच्या दिसाक चितांत आयकात
काळजान दवरात सगळी म्हणया ताचो थालो आयच्या दिसाक चितान आयकात काळजान दवरात. सर्वेस्परा मुखार येयात ताका दिनवासुया. तो तीर खोडप आमचो तारूक ताका वकांडुया. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसाक चितान आयकात काळजान दवरात. सोरपोट पळया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसाक चितान आयकात काळजान दवरात. ताचो थालो आयच्या दिसाक आमच्या खानार पडटा. चितान आयकूंक काळजान दवरून सगळीं आयती रावया. जबाब ताचो थालो आयच्या दिसाक चितान आयकात काळजान दवरात. मेरीबाग आनी अरण्याक माश्याक केला तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करी नाकात. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसाक चितान आयकात काळजान दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो तरी गोरबी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसाक चितान आयकात काळजान दवरात. उद्गाराक उबी रावया. आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दाळवंठे तिजेर जोयत वचचे नात. Sobespor तुमचे सोबे आसूं तुझे सोबे आसूं मातया पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोया. फिलिपाच्या शेजाराच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जातात सुवांव कोण कोण इलिशा, दुसरी जेरमेस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता तूं सुभागी, कित्याक रोगता मातसान न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं कोडप आनी कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवोटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका स्वर्गाच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलें सरकार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें सरकार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावं शिसांक कोर आज्ञा दिली. तेन्ना तो जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पोज सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलेमाक वेतलो, जाणट्यांच्या परम याज्ञिकांच्या आनी साश्टांच्या हातांतलें जाय तें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसाक आपणाक देव पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केदनाच ना सायबा, हें तुका केदनाच घडचें ना. पूण ताणें वळून पेद्रूक सांगलें, चल सयताना फाटीं सरून वच, म्हजे वाटेर आडकोळीचो फातर तूं, कित्याक तुज्यो येवजणां देवाची न्हय पूण मनशांची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता.
म्हजे पयलीं मानू आयची दोनूय वाचपां आमकां 4 वस्तूंचेर नियाळ करूंक आपयतात. पयली वस्त लिडरशीप, फुडारीपण. दुसरी वस्त ओबिडियन्स, खालतिकाय. तिसरी वस्त ते भाशेन आमी पळयता देवाची येवजणेचेर विस्वास दवरप, ट्रस्टिंग इन गॉड्स प्लॅन. आनी चवथी वस्त फेथ, भावार्थ. आयज किरीत भाशेन म्हजे भयण मानू आमकां पयले वाचपांत बरें नियाळूक मेवता. आनी तें म्हणल्यार मोजेस आसा, आरोन आसा. आनीक मोजेसाक किरीत भाशेन देवान विचून काडलेलो आपले इस्रायल पोरचेक बासायलेल्या देसांत पावूंक. आनीक आतां ती बासायल्या देसाचे वाटेर आसात, ही वाट ती चलतात. आनी ह्या दिसांनी आमी आयकता कशे तरेन इस्रायल पोरसां परतून परतून गुणगुणटा. पयलीं गुणगुणूंक लागलीं आमकां हांगासर पोट बरोशें जेवण ना. आनी आयज म्हजे भयण मानू आयज तीं गुणगुणटात, आयज उदक ना, उदक ना. आनीक तीं मोजेसा सोंशी येतात आनी आरोना सोंशी येतात आनी तांचे आरोप करतात हांगासर कांयच उदक ना, तुवें आमकां हांगासर मरोंक आयल्यात. आनी तेन्ना मोजेस आनी आरोन सोर्बेस्परा देवा सोंशी वेतात, तोंबून वेतात. आनीक सोर्बेस्पर देव मोजेसाक आनी आरोनाक अशें सांगता, दांडो घे आनी तूं आनी तुजो भाव सगळे पोरचे एकठांय करात. तांचे दोळ्या मुखार ह्या कोडपार आज्ञा घाल आनी कोडप तुका उदक दितलें. कोडपाक आज्ञा घाल आनी कोडप तुका उदक दितलें. पूण म्हजे भयण मानू मोजेस कितें करता? मोजेस जें सोर्बेस्पर देव सांगता तें करिना. सोर्बेस्परा देवान सांगलेलें की कितें कर, फक्त आज्ञा घाल, आज्ञा घाल, कमांड, ऑर्डर. पूण मोजेस कितें करता? दांडो घेता आनी 2 पावटी कोडपाचेर दांडो मारता, कोडपाचेर. उदक येता पूण म्हजे भयण मानू ताका सोर्बेस्परा देवान सांगलेलें फक्त कितें कर, आज्ञा घाल. आनी देखूनच म्हजे भयण मानू सोर्बेस्पर देव ताका मागीर फुडें म्हणटा, इस्रायलच्या पुतां दुवा मुखार म्हजी पवित्रताय पोरजोडावंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास ठेवलो ना. देखून तांकां हांव दिवंक वेता त्या देसांत तुमी पोरजेक भितर काडचे नात. म्हजे भयण मानू सोर्बेस्परा देवान मोजेसाक विचून काडलेलो इस्रायल पोरजेक बासायलेल्या देसांत पावूंक. पूण मोजेस ह्या बासायलेल्या देसांत भितर सरोना. इस्रायल पोरजेक बासायलेल्या देसांत घेवन जोशुआ वेता. आनी कित्याक? आयज एक कारण म्हणल्यार हें कारण जें कितें सोर्बेस्परा देवान सांगलेलें तें ताणें करूंक ना. ही गॅट्स फ्रस्ट्रेटेड आनी फ्रस्ट्रेट जावन कोडपाचेर 2 पावटी तो बडी मारता. म्हजे भयण मानू आमच्या जिवितांत एक पावटी अशेंच घडटा. 2 दिसाक वेगवेगळ्यो तरेच्यो चॅलेंजीस आमचे फुडें आसतात. 2 दिसाक वेगवेगळे तरेचे कोस्ट आनी दूख आमच्या जिवितांत आसा. एन्ड देन समटायम्स वी गेट फ्रस्ट्रेटेड. आनी फ्रस्ट्रेट जाता तेन्ना म्हजे भयण मानू जायत्यो वस्तू घडटात. देखूनच गरजेचें 2 दिसाक मागण्यांत वेळ सारूंक देवाचो आदार घेवंक. गरजेचें 2 दिसाक आमी कितें भाशेन देवाच्यो येवजण्यो समजून घेवंक आनी देवाच्यो येवजणी प्रमाणे आमच्यो येवजण्यो मानून हाडूंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक विचारलें लोक कोण सोदता तेन्ना पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी मागीर जाणात आमी ताका ताच्या हातांत ही व्हड जबाबदारी दिता. पूण जेन्ना जेजू आपल्या कोश्टां विशीं उलयता तेन्ना पेद्रू कितें म्हणटा? पेद्रू थंयसर आडकोळ हाडटा का केन्नाच अशें जावंक घडचें ना, दिवचो ना. पूण जेजू म्हणटा ही मनशाची येवजण. तो आमच्या जिवितांत म्हजे भयण मानू 2 दिसाक देवाची येवजण आमी वळखून घेवंक गरजेचें. सो पयलें आमच्या जिवितांत आमी हें संवसारीक जिवीत जियेता तेन्ना जावं तो आमचो वावर करता, आमचें कुटूंब आसात, देर आर मेनी चॅलेंजीस, वेगवेगळे तरेच्यो चॅलेंजीस आसात. त्यो आमी फुडो करुया आनी हे फुडो करूंक म्हजे भयण मानू कितें भाशेन देवाचें बळ जाय, देवाची कृपा जाय. आनीक तशेंच देवाची येवजण आमच्या जिवितांत जावं कोश्टा वेळार, दुखा वेळार, पिडे वेळार आमी समजून घेवंक
मानून घेवंक सगळें देवाच्याच हातांत घालूंक देवाक जाय ते भाशेन आमचें जिवीत जिवंक ताका दर दिसाक आमी आयकून घेवंक त्याच बापाची कृपान बळ वचोन एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बेठवणे आम्ही गायन गाऊया C4. आसा जेजू पान 19 C4 पेज 29. आमची बाका धुवून काढून निर्मूळ काढचा तुका मोगून देवानी उंच्या मोले सोरान करून शांती गो. आसा जेजू तुवें सिरो दुर्गो तुजो. आसा जेजू तुवें सिरो दुर्गो तुजो. कोर्ती दुखांत आसी दोणा वावराचो काम तुका मेळूं संवसार सगळो उबरान भरून तुजे मुखार म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पुदबिदार दिया बाप्पाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या जातले बलिदान आपल्या मनोतनीक मोहिमेन आमच्या पवित्र सोबीच्या आदारात सर्वेस्वर मानूया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोले वरवीं आमीच तुका सदां वपलोलें बलिदान साव निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराक वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय आमी करून खाऊ. सर्वेस्परा पवित्र पापा सोर पोदबेदारा सासनाचे देवा सोरकांत सोरताय ज्यो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरपता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अत्रेकता. ह्यो आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोसो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक वेची आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खेळात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेजच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावट्टाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू आमी वोडो कारा आमी एकासीतले येता इतले भावी तू वैभवार येसू आमी तुझे मरण परगटा. बाबाजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडाव सर्वचे कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कूड आरोग्य शेवतले आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवा आमच्या बागेन बापा, फिलिपनेर आमच्या कोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबरसो दुमेन ती आमच्या गोचयांची, आमच्या बाबा भयणाची, मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मारे देवाची मायस सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो दोम दुतां, भाग्यो जुसेवास सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक तुजी मोहीम मागोवंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोल वेदार बापा सोरबोंदोन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. म्हजे भयण मानू, जो बासायलोलो दीस सर्वेस्परा देवान इज्रायल पोरजेक प्रॉमीस केल्लो तो चड पयस आसूंक ना. शॉर्ट डिस्टन्स आसलेलें तें, पूण त्या लोकांक थंयसर पावपाक 400 वर्सां लागलीं. आनीक द ओल्ड जेनरेशन सगळें सोंपलें, न्यू जेनरेशन त्या बासायलेल्या देशांत प्रॉमीस लँडाक भितर सरलें. कित्याक आमी पळयता हें आदलें जेनरेशन आतां बसलें फकत गुणगुणटालें. देव तांचे सगळें कितलो बरो आसलो, उदार आसलो, दयाळ आसलो, विस्वासी आसलो, पूण गुणगुणप तांचें चड आसलें. आयज आमचे जिवितांत म्हजे भयण मानू देव आमकां जाय तें दिता, देणी दिता आनी जाय तो वेळ दिता. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत हें बरेंपण हाडूंक, नोसोन्य हाडूंक, बऱ्यो करण्यो आदारूंक. तर म्हजे भयण मानू दर एक दीस, दर एक घडी आमकां मेवता ती देवाचें देणें म्हूण वळखून घेवंक आमच्या जिवितांत आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी बरेंपण हाडूंक वावरूंक त्या जेजून शिकल्या प्रार्थनांतल्या बोडान करपा जण एकल्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणणी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देवा कोऱ्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराचे क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरच्यान अत्रेकता. तर आमकां जुदा कागूतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्याचेच क्रिस्ता तुमच्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हणजे पातकांचेर न्हय, म्हणजे पयस सुबेच्या बाबाटाचेर दिसकाल. म्हणजे कशे परम तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ. जी आतां राजभर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची कपलत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची कपलत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्याची सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे तेरेचे म्हाका पावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
고명원च्या वेळार आमी गायन गावुया D10 एकाच उंड्यान पान 52 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वाटो बरी कुसकूर आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू वचोन आमी जाले एकूच विवो सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगो एका जिवान आमकां भरता प्रिती मोगान काळजां सोडटा एका चुड्यान आमकां वांटो बरी कुसकूर आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू वचोन आमी जाले एकूच उबेज आमी वारचो मोगान उबेज जेजू दिला एकूच आज्ञा आमकां गेल्या आपल्या मोगान सगळ्यांक मेळून एकाच उंड्यान आमकां वांटो बरी कुसकूर आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू वचोन आमी जाले. प्रार्थूया. ते आमचे मोगळ बापा ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायन भरलें. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. मागता हांव तुज्या पुता जेवचें नांव बीन. आमेन. आमची भयण डेलिशियोसा लेमोस ही सोंपल्या केरान ती रावता. तिचो आयज इंतेर जातलो 4 वाजता सांजेर. कित भाशेन तिचे पासोत आनी तिच्या घरच्यां पासोत आमी मागुया. सोर्बिसपूर तुमची सवय आसूं. तुमची सगळ्यां सुर पुदविदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार निर्भागी आमची काळजां शेवटाक आमी हें गायन गावुया K7 पान 142 K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली निराशी दुखां भरी हांवची तूं सुखी जाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली निराशी दुखां भरी हांवची तूं सुखी जाली. काळजाचो उजवाड जेजू मोनाचो प्रकार जेजू कुडीचो पोरचो जेजू
Jesus,